नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. DPR अप्रुवल वेंचणुको दोळे मुखार दवरून ही गजाल कर्नाटकाच्या एक्टिविस्टांक कांय प्रमाणात मान्य. मात कोर्टांत सोक्षमोक्ष लागूनय गोंय तेच आर्ग्युमेंट कित्याक घालता काय म्हणून प्रस्न. प्रुडंटाच्या डिबेटींत पयलेच फावट गोंय आनी कर्नाटकाचे एक्टिविस्ट एकामेका मुखार. गोंयचो प्रत्येक फावट विस्वासघात जाला. म्हादय बचाव म्हणटा स्वताच्यो न्हंयो इबाडून आतां आमच्या म्हादयचेर दोळो. म्हादयचें झूज 28 खासदार आड 2 अशें राजकी जालां. हा महादईचा संपूर्ण मुद्दा जो आहे तो आपण राजकीय करून टाकलाय का, हे पॉलिटिकल गिमिक झालंय का अशोकजी? डेफिनेटली तुमचं मत मी ॲग्री करतो. पार्शियल सिन्स 25 years I am observing Mahadai issue. Whenever election comes in Karnataka, issue will be raised, issue will be raked up, and the sentimental of the Karnataka will be or more. आता सुद्धा तुम खरं आहे. आता सुप्रीम कोर्टचा सिग्नल मिळून 3 वर्ष झालं. 2019 2019 फेब्रुवारी 20 ला सुप्रीम कोर्ट सिग्नल दिलेला आहे गेजेट ट्रिब्युनलचा अवॉर्ड पब्लिकेशन साठी. तेव्हा फेब्रुवारी 20 2019 accordingly on February 27 Mahadai award published in the central gazette. Since 3 years there was no any development. Mahadai issue हो पॉलिटिसाइज केला. कित्याक तर हांगा गेम आसा 28 MPs वर्सीस 2 MPs आणि प्रत्येक जण ते 28 MPसांक कशें अट्रॅक्ट करप इलेक्शनान, हाज्या पासून ते हो इश्यू इलेक्शना कडेन रेज अप करता. Before Panchal Tribunal, we are very clear in terms. 7.56 TMC we want for 13 taluka of 4 district plus Hubballi Dharwad. Whatever you have raised the issue, all issue have been discussed in the tribunal. You are also not a tribunal. I am also not tribunal. It is tribunal. Before tribunal, all issue addressed. Well, outside the tribunal, we can't discuss all those things. Already, Panchal Tribunal discussed the issue, and finally, it has given its verdict. There are genuine trust issues. There are genuine trust issues that we are facing here, and for you, it's a matter of taking one tributary of Mahadai, 2 or 3 major tributaries of Mahadai, and trying to satisfy your needs. For us, it is an issue of survival. For us, we do not have 4 Mandavis, we do not have 4 mega rivers to satisfy our requirements. I think, and you add trust deficit to it, it's a very serious concern for all of us here. So under the guise of drinking water, you are snatching the water of river Mahadai. Goa has only one river, whereas 40% of the population live on this water, and you are taking that water. This is not fair. There should be a natural justice. We want water because the water comes this way. If you are diverting the water, this is against the nature. गोंयचे उद्देग 96% मायक्रो. उद्देजकांनी उदरगतीचे ध्येय धरचे. मायक्रो बिझनेसाक स्मॉल स्केलार व्हरचे. सरकार आदाराक तयार आसा म्हणून केंद्रीय MSME मंत्री नारायण राणे उलयला. ताणें राजभवनाच्या दरबार हॉलांत MSME अधिवेशनाचें उक्तावण केलें. सरकार फाटल्यान आसाच. गोंयांत उत्पादन आनी प्रोसेसिंगाक स्कोप म्हणून मुख्यमंत्री उलयलो. और आप जो बिजनेस माइक्रो में कर रहे हैं काफी लोग, तो माइक्रो 5 साल के बाद स्मॉल में जाने की कोशिश होनी. कायम का माइक्रो में रहने का सोच नहीं रखनी. आज में माइक्रो में शुरू किया तो पहले 2-3 साल के बाद हम स्मॉल में जाए, 10 साल के बाद हम मीडियम में जाए. इस तरफ की डेवलपमेंट, ये सोच हर हमारे उद्योग में होनी चाहिए. No doubt, IT sector is there, electronic sector is there, everything, but in manufacturing sector and MSME तो ज्यादा विचार करता. त्यांना medicinal and the government of India, government of Goa is fully ready to support for you for the process.
प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फॉर मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री पुराय सपोर्ट करपाची तेन्ना तयारी आसा. आनी म्हाका दिसता आतां तर म्हणजे ऑलरेडी मिनिस्टर श्री राणे जे तुमकां आव्हान केलां की तुम्ही स्वतः येयात, तुम्ही आपल्याकडे येयात आनी तुमकां कितें जाय तें सांगात म्हणून. आपण रेडी टू सपोर्ट फॉर द टेक्नॉलॉजी, रेडी टू सपोर्ट फॉर द मशीन्स, रेडी टू सपोर्ट फॉर एवरीथिंग, रेडी टू सपोर्ट फॉर द सबसिडी. The government is also ready to support for you. म्हाका दिसता आमी गोंयकारांनी आतां हाचो विचार करपाची गरज आसा. पर्वरेचो पेन्न दे फ्रांक, सांताक्रूजचो चिंबल आनी कालापूर तशेंच ताळगांवचो कांय वाठार पणजे महापालिके सकयल हाडपा विशीं TCPन अधिसुचोवणी जारी केल्ल्यान बोवाळ. पर्वरेचो आमदार मंत्री रोहन पेन्न द फ्रांकाच्या पंचांक घेवन TCP मंत्र्या कडेन पावलो. विधानसभा आनी हायकोर्ट तितलेंच महापालिकेंत घेतले म्हूण खंय मंत्री विश्वजितान स्पश्ट केलां. TCPचें एक नोटिफिकेशन आयलें, तातूंतल्यान सर्टन पार्ट्स ऑफ पेना दी फ्रांका जे आमचे लोक रावतात, ग्रामस्थ रावतात, तांचे पार्ट्स इन ODP आनी ताजेर आसा म्हूण नोटिफिकेशन आयलें. त्याच्या खातीर खुबसो बोवाळ जालो की बाबा आमचे पणजे वता काय कितें वतात. सो इश्यू आशिल्लो सेक्रेटरीएट आनी असेंब्लीचो आनी हायकोर्टाचो, which the government wanted to include in that particular plan of further plannings, not the villages. So जेन्ना आमच्या मित्रा कडेन उलयले तेन्ना they realized that there was an error for which Panchayat already has objected. People in this area, whoever are having their houses, which suddenly they found ki were in TCP notification, तांणी आपले ऑब्जेक्शन रेज केले. इन द मेन टाइम जेन्ना हो विशय आमी मिनिस्टर कडेन मांडलो तेन्ना विश्वजीत इमिडिएटली रिस्पॉन्डेड and ensured that he is able to understand what the issue was, and there has been an error, so I think they are already working on it. तेवटेन कालापुरा पंचायतीचो अधिसुचोवणेक विरोध. सांताक्रूजचो आमदार म्हणटा तो खंय लोकां बरोबर. हेच्या पयलीं तेणी ट्राय केलेली CCPन घालपाक आमकां आनी आमच्या विलेजरांनी अपोज केलेली. एनी इफ रिक्वायर्ड आमी इमिजिएटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा आपूण पासून न्हू आमी रोडार येवन ऑब्जेक्ट करतले. पळय अशें जालें जाल्यार पळय आमी सदांच लोकांच्या फाटल्यान आसले. आदींच तुका अशी CCP घालपाची आसली जेन्ना आमच्या टायमार, त्या टायमार आमी पयले फुडें सरून आमी तें बंद केलेलें. कळ्ळें न्हू. आनी जी वस्त पळय लोकांक नाका न्हू तें आमकांय नाका. गोरवांचो कातीचो रोग लंपी व्हायरस गोंयभर पावता. सरकारान झुजां पावड्यार आतांच उपाय सुरू करचे म्हूण अखिल गोंय दूद उत्पादक उत्कर्श संघटना मागता. दुधाचें प्रोडक्शन अर्द्यार पडपाक लागलां. गाबणे गायींकय दुयेंसाची बाधा. सरकारान आसा त्या गोरवांक सांबाळूंक जाय. वखदांचेर खंय खात्यान श्वेतपत्रिका काडची. राजस्थान आनी बाकीच्या राज्यांनी धुमाकूळ घालपी गोरवांक जाल्ल्या लंपी व्हायरसान हळू गोंयांतूय मूळ धरपाक सुरवात केल्या. सरकारान आतांच सजूर जावचें, झुजा पावण्यार उपाय करचे म्हूण अखिल गोंय दूद उत्पादक उत्कर्श संघटना मागता. दूदकार फोंड्या मिडिया मुखार. हाचे पसरपाचें प्रमाण कोविडा पेक्षा वायट आसा. कारण जो कितें म्हणटा तें जे किटक मूस हांचे थ्रू तो फैलावता आनी तांचेर कंट्रोल हाडप जे केदी मोठी यंत्रणा आसूं तुमचे कडेन तें सोंपें न्ही. त्यामुळे अख्खें गोंय जवळ जवळ आमी धोक्यांत आसा अशें म्हणल्यार जाता. आतां हळूहळू तो इतले कडेन प्रसारीत पावला की पयलीं म्हणजे दूध प्रोडक्शन जें आसा तें 50% सकयल येता आनी गायीची रिप्रोडक्शन जी कॅपेसिटी आसा म्हणजे फुडली जी प्रजा वाडोवपाची किंवा गर्भधारणा जावपाची हाजेर व्हडलो इफेक्ट जाता. आनी ताज्या कारणान फुडले जे लॅक्टेशन आसा किंवा फुडले जे फार्मराचे कितें प्रॉब्लेम गायीचे हे आसा ताका सुद्दां प्रॉब्लेम जाता. आनी फूल दूध धंद्याकूच हे मारक आसा. आनी हाजो इफेक्ट भायल्या राज्यांनी पयला. आमी सतत गव्हर्मेंटा कडेन संपर्क करून ऑफिसरां कडेन उलोवन सुद्दां हाजेर कांयच दखल घेतली ना आनी सगळें निग्लेक्टूच केल्या भशेन आसा हें. आनी आतां जेन्ना हें सगळे कडेन पावलां तेन्ना आतां वॅक्सिनेशन करूं शकना कित्याक ऑलरेडी हो रोग सगळ्याक पावल्लो आसा. आतां प्रिव्हेंटीव मेजर्स तरी त्यांनी बरो फुटिंगार करचे आनी शेतकऱ्यांक साल्वार करचे. आसा ती गोरवां साल्वार करात म्हूण सरकाराक उलो. गोरवांच्या वखदांचेर खंय श्वेतपत्रिका काडची. त्या एज एन एसोसिएशन आमचें एकूच म्हणणें आसा की जो स्टॉक सद्या लायफ स्टॉक आमचे कडेन आसा तो कन्सॉलिडेट करचो. सरकारान ताजेर एक व्हायट पेपर काडचो की बाबा हे इतलीं जनावरां आमी हाडल्या, हांकां कशी सांबाळया तें पयलीं सारके जाग्यार घालचें आनी मागीरूच फुडें आनीक जनावरां हाडपाक अलाव करची. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.
कांय जाण वित्त आयोगा वरवीं कोयराविल्याक मेळटा त्या फंडाचो गैरवापर करतात. वगीच कामाची बिलां लावन फंड उखलतात. मुख्यमंत्रीच उलयला. पणजे कोयरा वेवस्थापनाचेर पंचायत पालिका वांगड्यांचे कार्यशाळेंत मुख्यमंत्री उलयलो. कांय लोकप्रतिनिधी स्वार्थ साधून गांवांनी उद्देग हॉटेलांचो कोयर डंप करून घेतात. गांवाचे डंप यार्ड करूं नाकात, मुख्यमंत्र्याचो उलो. बट परत जर थंयसर तीच प्रवृत्ती जावपाक लागली जाल्यार आमी क्लीन करून फायदो कितें? आमी क्लीन करून कांयच फायदो ना. त्या खातीर इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द म्युनिसिपालिटी ऑल्सो. म्हणजे आमी कशा पद्दतीन करतले, कितें करतले हाचो विचार करपाचो गरज आसा. म्हाका दिसता अशे कितलेशेच लिगसी डंप आतां पर्यंत आमी क्लियर केले. हाज्या फुडें अशे लिगसी डंप जावचे न्ही हाज्या खातीर आमचो सगळ्यांचो प्रयत्न आसचो. आनी तें जर जालें जाल्यारूच तें पॉसिबल आसा. आमी पुराय म्हणजे टॅक्निकल सपोर्ट दिवपा खातीर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन्स आसा. तुमकां फायनान्शियल सपोर्ट दिवपा खातीर गव्हर्मेंट आसा. म्हणजे तुजे डायरेक्टर ऑफ पंचायत, डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपालिटीज, वेस्ट. बट प्रॅक्टिकली काम करपा खातीर तुमी आसा. हॉटेलांतली आनी इंडस्ट्रींतली वेस्ट घेवन त्या गांवांत व्हरून वचूंक लागल्या आनी गांवचे लोक थोडे कडेन एलाव करपाक लागल्या. हांव सांगता तुमकां थोडेशे पयशे मेळटा पूण हाड रे तूं घाल म्हणटा. ही पाड प्रवृत्ती आसा, ती एवॉयड करची. म्हणजे अल्पशा आपल्या फायद्या खातीर म्हाका आपल्याक एक 5,000 10,000 रुपया मेळटा म्हणून हो कोयर घालून घेवं नाकात. सॉरी, विलेज पिड्ड्यार करून घेतले. वास्कोच्या मंदार सुर्लकाराचें अपहरण, खुनाचे केशींत जल्मठेपेची ख्यास्त भोगपी रोहन, जोवीत, नाफियाज आनी शंकराक पुराय ख्यास्त भोगचीच पडटली म्हूण सुप्रीम कोर्टाचो शिक्को. चिल्ड्रन्स कोर्टाच्या न्हयकारा उपरांत हायकोर्टानय तिगांक मुजती आदीं सोडूंक न्हयकार दिल्लो. परोलाचो काळ ख्यास्तींत जमेक धरूंक मेळना म्हूण सुप्रीम कोर्टान स्पश्ट केलां. 2007 वास्कोच्या मंदार सुर्लकाराचे अपहरण आणि खून प्रकरणात मुजती पयलीं भायर सरपाक सोदपी चौगूय आरोपी रोहन दुंगट, जोविता पिंटो, नाफियाज शेख आणि शंकर तिवारीक सुप्रीम कोर्टाचोय धपको. जल्मठेपेची ख्यास्त भोगपी चौगूय ख्यास्त सोंपचे आदीं जेलींतल्यान सुटपाक सोदताले. अदीं मदीं ते परोलार भायर येताले. परोल सोंपतकीच परत उरिल्ली ख्यास्त भोगताले. 14 वर्सांचो काळ सोंपल्या उपरांत तांणी तांकां सोडचे म्हूण यत्न केले. पयलीं सरकारान न्हयकार दिलो. उपरांत तांणी संबंदीत कोर्टा कडच्यान सल्लो मागलो. तांच्या गुन्यांवांचें स्वरूप पळयल्यार आनी तांणी ख्यास्त भोगल्या तो काळ पळयल्यार तांकां सोडूंक मेळना म्हूण तांणी रिपोर्ट दिलो. ह्या रिपोर्टाच्या आदारार सरकारान तांचो अर्ज भायर मारलो. 14 वर्सां ख्यास्त भोगली, आतां सोडात म्हूण चौगूय हायकोर्टात गेले. परोलाचो काळ ख्यास्तीच्या काळातूच आसूंक जाय. तो ख्यास्ती भायर मेचचो न्ही म्हूण तांणी आर्ग्युमेंट घालो. मात हायकोर्टानूय तांचो अर्ज भायर मारलो. 14 वर्सां ख्यास्त दिल्या म्हणटकीच ती तितलीच भोगपाची. परोल ख्यास्तीच्या काळात जमेक धरूंक मेळना म्हूण हायकोर्टान निरीक्षण नोंद केले. आतां सोडीत जाल्यार मुजती पयलीं सोडपाच्या कारणांक अर्थच उरचो ना म्हूण निरीक्षण. हायकोर्टान कांयच जावंक ना म्हूण चौगांनी सुप्रीम कोर्ट गाठले. सुप्रीम कोर्टान हायकोर्टाचो निर्णय सारको म्हूण निवाडो दिलो. ख्यास्तीच्या काळात परोल जमेक धरीत जाल्यार ख्यास्तीचो काळ पूर्णच जावंक शकना. परोल कितलेय फावटी घेवंक मेळटा, ताचेर मर्यादा ना. अशा वेळार परत परत भायर सरून ख्यास्ती पसत गुन्यांवकार पयसूच उरतलो. अशा वेळार मुजती पयलीं सोडल्यार ज्या उद्देशान ख्यास्त दिल्या ताका अर्थच उरचो ना. ख्यास्त दिवपाच्या उद्देशार आमी ठाम आसा तेन्ना ख्यास्तीच्या काळांतल्यान परोल भायरूच उरतलो. सोडटना जितले दीस ख्यास्त भोगल्या तेच पळयतले म्हूण सुप्रीम कोर्टान स्पश्ट करून चौगांकूय धपको दिलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. पयशांचो गैरव्यवहार केलो म्हूण शेल्डेंचो पोस्टमास्टर साहिल नायकाड केपें पुलीस स्टेशनांत FIR. सप्टेंबरांत जॉयन जाल्ल्या साहिलान लोकांकडच्यान रिकरिंग सेव्हिंग ग्रामीण विकास येवजणेचे 3 लाख रुपया कलेक्ट केले. पोस्टांत भरलेच ना, हिसबारय ना. हिसबार नाशिल्ले कलेक्शनाचे आनी वेलें कलेक्शन मेळून 3,82,000 रिकवर्ड. शेल्डे पोस्ट ऑफिसाचो पोस्टमास्टर साहिल नायका आड केपें पुलीस स्टेशनांत गैरव्यवहार आनी लोकांक फटयले म्हूण FIR. साहिल फाटल्या सप्टेंबरांत पोस्टमास्टर म्हूण जॉयन जाल्लो. ताचे कडेन लोकांकडच्यान सेव्हिंग, रिकरिंग आनी ग्रामीण विकास येवजणेचे पयशे कलेक्ट करपाची जबाबदारी आशिल्ली.
ताणें 2,90,660 रुपया कलेक्ट केले, मात पोस्टांत भरलेच ना. तशेंच ताचो हिशोबूय दवरूंक ना. ताचे कर्म भायर सरतकीच पोस्टान पयलीं ताचे कडच्यान सगळे पयशे रिकवर केले. उपरांत पुलिसेंत कागाळ केली. ताचे कडच्यान हिसपाची नोंद नाशिल्ले 2,90,000 रुपया तशेंच वेले नव्यान कलेक्ट केल्ले 92,000 रुपया मेळून 3,82,000 रिकवर केल्यात. आज आमकां केपें पुलीस स्टेशना वयल्यान हें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की ऑलरेडी तेजी रिकवरी जाल्या. वयल्यान जे 2,90,660 जो एमावंट ताका पे करपाक तेज्यांनी तेणें टोटल एमावंट 3,82,000 पे केल्लो आसा. हांव प्रुडंट मिडिया खातीर केपेंच्या क्रिस्तानंद पेडणेकर. वाघुर्मे कोलेबाटांत खांडेपार न्हंयत क्रेन कोसळून क्रेनीचो ड्रायव्हर बुडून सोंपलो. वाघुर्मे सुदर्शन ड्राय डॉकार काम चल्लां. थंयच्या कन्स्ट्रक्शन सायटी वेल्यान सिलिंडर व्हरपी हायड्रॉलीक क्रेनीचो बॅलन्स वचून ती सरळ न्हंयत कोसळ्ळी. क्रेनीचो ड्रायव्हर बिहारचो 32 वर्सांचो रामेंद्र कुमार थंयच आडकून बुडून सोंपलो. नव्या वर्साच्या सुरवातीक सावन सुरू जाल्ली एक्सिडेंटांची पनवत सेगीत चालूच. रस्त्यार एक्सिडेंट आसा ते आसात, बरोबर ऑफ रोड एक्सिडेंटूय जावपाक लागल्यात. वाघुर्मे खांडेपारात सुदर्शन डॉक यार्डात कन्स्ट्रक्शन सायटी वयल्यान सिलिंडर व्हरपी क्रेन खांडेपार न्हंयत कोसळून ड्रायव्हर सोंपलो. पुलीस सांगता ते प्रमाण रातची गजाल. बिहारचो 32 वर्सांचो तरणाटो रामेंद्र कुमार वाघुर्म्या सुदर्शन डॉक यार्डांतल्यान कन्स्ट्रक्शन सायटी वेल्यान हायड्रॉलीक क्रेनींतल्यान सिलिंडर घेवन वतालो. कोल्या भाट वाठारांत न्हंयदेगेक पावलो तेन्ना क्रेनीचो बॅलन्स गेलो आनी क्रेन खांडेपार न्हंयत कोसळ्ळी. रामेंद्र थंयच आडकून बुडून सोंपलो. सरपंच म्हणटा भायल्या कामगारांची सेफ्टीची खबरदारी कंपन्यांनी घेवंक जाय. म्हणजे तेंच्यांनी खरें तशें घेवंक जाय. ते कामगारां खातीर तांकां सेफ्टी कितें दवरूंक जाय अशें जावंक जाय. ते लेबर अशें आसतना आपल्या पोटा खातीर येता इतल्या पयसच्यान तांकां ते सेफ्टी कितें दवरूंक जाय अशें तेंची काळजी घेवंक जाय अशें दिसता. अरे तुमकां समज जर वचोंक जाय जाल्यार तुमकां अलावड आसा काय म्हणटात थंय पंचायती? तशें आमी केन्ना वचून पळोवंकूच ना थंयसर. वचूंक जाय आसलें खरें पूण गेलीच ना तेन्ना केन्ना. सो तुमी सायट विजीट बीन करतली हेच्या मुखार? करूंक जाय. जी एक क्रेन जे ड्राय डॉकान सिलिंडर ट्रान्सपोर्टेशन करपाक जे वापरताले भितर ती क्रेन आनी क्रेन तो ऑपरेटर आशिल्लो. ती क्रेन हांगासर जी खांडेपार रिवर आसा त्या खांडेपार रिवरीन तो ड्रावन जाली ती आनी तो भितर कसो आनी ताका काल मरण आयलें. वाघुर्मेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. कासावले आनी रेश मागूश 3 किंग्स फेस्त मोठी उमेद भक्तिभावान जालें. कुयेली, आरोशी आनी कासावलीचो लोक फेस्ताक एकठांय. ह्या दिसा 3 देशांचे राजा भेटवस्तू घेवन जेजू कडेन पाविल्ले. कासावलेकार ताचो देखावो करतात. 3 गांवचे 3 किंग्स कासावले एकठांय येतात. रेस मागूसय 3 किंग्स इगर्जींतूय फेस्त जालें. 3 किंग्साच्या फेस्तान नातलां सोंपतात. 3 वाड्यांतले भुरगे न्हेसून येतात. आरोसी, कांसावली आनी कुयेली आनी घोड्यांचेर ते बसून येतात आनी ही खूब आदली परंपरा ते भशेन ते सांबाळटात. मजगती रेस मागूस आणि चांद्राई 3 किंग्साचे फेस्त मोठ्या उमेदीन जाले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.